Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, मळब आकटें जावन नांच जातोलें आनी सिस्टीचे धातू लासून कोडतोले. तो देवाचो दीस वेगीं पावूं म्हूण आशेवन रावात. आनी सगळें हे भाशेन सोंपतोलें म्हणटोच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भोगतीवंत जावंक जाय. आमी नव्या मळबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयतां, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वस्तोलें. देखून भोव प्रितीच्या भावां भयणींनो, तांकां तितले उमेदीन निश्कळंकपणान आनी गुन्यांवां विणें जिवंक वावरात. ताका रावतना तुमी ताका शांतीन मेळच्याक आमच्या सर्वेस्पराचें महात्मेपण तुमचे सोडवणे खातीर म्हूण समजात. देखून तुमी भोव मोगाच्या भावां भयणींनो, तुमकां हांवें शिडकायल्यांत म्हणटोच चोत्राय धरात, ना जाल्यार नश्ट्या मनशांची वांकडी वाट धरून तुमी तुमचें थीरपण सांडून वेशात. उरफाटीं आमच्या सोम्या आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी वळख तुमचे सोवें वाडोवन दी. ताका महिमा आतां आनी सासना सासनाक. आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासना थावन सासनाक पर्यंत तूं देव. जबाब सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुता धुवानो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडताय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता. अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. कितलीं म्हूण वर्सां आमी वांचतोल्यांव? 70 आनी बळ भलायकी आसल्यार 80. आनी चड करून ती दुखीन भरलोली ओ पोकोळ सोटकोन सोरतात आनी आमी नांच जाता. जबाब सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां धादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशें कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकून दी. जबाब सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. उद्गार. वर तो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो. तुमची मोत
उजवाडाव तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच भरवासो उगडापो तुमकां जावं. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिजेवांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यांतल्या कांय जाणांक जेजूक उतराक सांपडावंक ताचेशी धाडले. तांणी लागीं सरून अशें म्हणलें, गुरुजी, तूं सोतयेवंत आनी तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणो, कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पळयनाय आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयताय. तर शेजाराक पोटी फारीक करूंक येता की ना? आमी ती फारीक करची की ना? तांची नाडविद्या वळखून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडूंक सोदतात? एक देणार म्हाका हाडून दियात, पळोवया. आनी तांणी हाडून दिलो. आनी ताणें म्हणलें, हें रुपणें आनी बरोवप कोणाचें? तांणी म्हणलें, शेजाराचें. परती पाळून जेजून तांकां सांगलें, तशें जाल्यार शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी हें आयकून ते अजाप जाले. सोमयाचें शुभ वर्तमान. नियाळ, गुरुजी, मनशाचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय. मार्कू 12:14. नियाळाक आधार. बरी बुद्ध दिवपी एका गांवच्या जाणाराचेर थंयचे राजकारणी मनीस जळटाले. ताचें नांव पिड्यार करूंक एक दीस माय सुनेचें केस्तांव ताचेशी धाडटात. पूण लग्न जातोच बायलेचो जाला असो आरोप माय करताली जाल्यार सासूमाय आजून पुताक आपले मुठींत दवरूंक सोदता म्हूण सून आड्डोताली. जाणारान मायचे वटेन निर्णय दिल्यार तो तोंड पळोवन उलयता आनी सुनेची बाजू घेतल्यार तो तिका बरो आसा म्हूण ताचें नांव पिड्यार करूंक सोदतालें. पूण जाणार मनीस माय सुनेक कांयच म्हणनासतना पुताक एकट्याकूच थोडो तेंप घर सोडून पयस वचून राव म्हूण फरमायता. तें आयकून ते थोटाकतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू फारिजेव आनी हेरोदीच्या मनशांक हुशारकायेन जबाब दिवन तांच्या फासांतलो भायर सोदता. हरशीं फारिजेव आनी हेरोदीचे पक्षांतले मनशांक पडना, पूण जेजूक फसोवंक ते एकठांय येवन जेजूक कोसाक लावंक सोदतात. सोमराजाक दोंड फारीक करचो ओ ना? तेन्ना सोमराजाचें तें सोमराजाक आनी देवाचें तें देवाक दियात म्हणून तो तांकां थोंडायता. चतुरसाणेन उलोवचें देणें आमकांय मागुया. सर्गींच्या बापा, फसवण्याक बोली पडो नासतना म्हजे आनी दर आमी एक एकल्यांचे निर्णय आमी दिवंक वावरूंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण आमी तुजे लेगीं मागता. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe.
देव बरें करूं.